खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज आमकां अर्ज ह्या NGOन आमकां हांगा आपयलें वुमन्स इंटरनॅशनल वुमन्स डेच्यान दितात. आनी जेन्ना हांव फर्स्ट टायम हांगा येयला अरुण सरा कडेन हांव फर्स्ट टायम मेळ्ळा, तेंच्या बद्दल खूब आयकलेलें, कित्याक की म्हाज्या वॉर्डान जी जास्त अशी बायलां आसा ती तेंचे कडेन कामाक बीन येतालीं. सो हांव जाणासलें, पूण हांव केन्ना मेळपाक जावना तेंकां. सो आयज आमकां हें मेळ्ळें की ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेंकां मेळपाक, आनी तेंची जी आयडिया आयकली आनी खूब बरें दिसलें. वुमन एम्पावरमेंटाचे खूब जाणां उलयतात, मतलब कितली लोक आपूण फुडें सरून ते काम आमी हातभार लायता. उलोवपाक सगळीं फुडें आसता, पण जेन्ना खरेंच कितें तरी काम करपाचें जाता तेन्नाच कोणाचें म्हणल्यार आपल्याक काम आसा, हें आसा. सो आमी कांय ना, जास्त ना कांय मागिना. जे ह्या बायलांनी जे केला प्रॉडक्ट ते विकते घेवन तुमी बारीकसो जावं, म्हणटा तेंकां हेल्प जातलो. वुमन एम्पावरमेंटाक तुमी हातभार लायतलो, इतलेंच म्हणटा. जेन्ना हांव लेडिजां कडेन इंटरेक्ट जालें, खरें तेंच्या भितर इतली कॉन्फिडंट आसलेलो. म्हाका जी अशें न्हू की शिकले जाल्यार कॉन्फिडंट येता. जेन्ना तूं कितेंय बी पयशे कमयता न्हू, तो कॉन्फिडंट लेवल जो बायलांच्या तोंडाचेर येता पळय, तो कॉन्फिडंट हांवें ह्या बायलांच्या तोंडाचेर पळयलो. आनी म्हाका दिसता जी गोंयाची सगळीं बायलां आसा, इफेक्टेडूच न्हू, जी घरांतली जी हावस होल्ड आसा, जी काम करता, हावजवायफ आसा, तेंचे कडेन सुद्दां हांव सांगता, एकान एक बायले कडेन कला आसा. कितेंय जावं ती म्हणटा वेस्ट करनाका. देवान आमकां एकूच लायफ दिला, फुडलें लायफ आमी पळोवंक ना. सो ही वेस्ट करनाका, ही लायफाचो बरेच बरो उपयोग करून घेया. आनी सगळे वास्कोकारांक, सगळ्या गोंयकारांक हांव मागता की आमी बायलांक जर प्रोत्साहीत करूंक जाय जाल्यार बायलांक फुडें काडा. बरें दिसता की आयज दादले बीन इनिशिएटीव घेता की बायलांक फुडें काडपाक. अशें न्हू पयलींच्या भशेन आतां काळ उरोवंक ना की बायलां तुमी घरा कडेन राव म्हणपाक. सो सगळ्या जाणांक मागता की बायलांक प्रोत्साहीत करा. Wanting this uncle Amonkar and his wife Sada Amonkar to visit Wish Women Initiative for Self-Help, which is an economic empowerment unit providing livelihood to victims of violence in Goa. है ना. ये ज़्यादातर जो यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज हैं, दे आर फ्रॉम वास्को एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग फ्रॉम द मरमुगांव कॉन्स्टिट्यूंसी. तो हमें कहीं पे था कि सर को बुलाएं, मैडम को यहाँ पे बुलाएं कि वो आके हमारे इनिशिएटिव को देखें, ओके, और साथ साथ जो बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें. हमारा एक प्रोग्राम है कॉल परिचय, है ना, जिसके अंदर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं और जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन रखते हैं. कहीं पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ है कि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेन टीम है. हम लोग लोगों को जो विक्टिम ऑफ वायलेंस है उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, पर अलोन एन NGO कांट डू एवरीथिंग. वी रिक्वायर सपोर्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ओके, and we had heard a lot about sir as well as ma'am that the good work they are doing. So therefore we called them today here to visit this unit so that they have first hand information कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके. और दूसरा चीज़ ये है कि also interacting with our beneficiaries would help them understand is that कि कहाँ पे gaps हैं जहाँ पे वो भर सकते हैं, वो मोबिलाइज कर सकते हैं सर्विसेज. तो एक तो यही था. दूसरा हमारा ये था कि है ना कि हम इनका हमने अपने मीटिंग में हुआ, अभी डिस्कशन हुआ, उसके अंदर हमने इनको रिक्वेस्ट किया है कि इन केस दे कम अक्रॉस एनी विक्टिम ऑफ वायलेंस दे कैन रिफर टू अस. ऑल्सो इट इज़ अ लाइवलीहुड प्रोग्राम, और लाइवलीहुड प्रोग्राम तभी तक सर्वाइव कर सकता है, सस्टेन कर सकता है अगर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार जो अर्ज जो NGO स्टार्ट जाल्लो आसा पळय, तो आतांचो न्हू. इट इज अ व्हेरी ओल्ड ऑर्गनायजेशन. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1998. 98 हेजें कार्य चालूच आसा. तेंच्यांनी जेन्ना एस्टॅब्लीश जावन तो तेंच्यांनी आयज वाडून तो आयज हांगा पावलेलो आसा. आनी तेजो मेन फावंडर आनी करपी म्हणटा तो आमचो अरुण पांडे. अरुण पांडेन हो इनिशिएटीव घेवन आयज हो आख्खो मुर्मगांव तालुका पुर्तीत दवरलेलो ना, आख्खे गोंयभर तेणें एक नांव केल्लेलें आसा एक आमचे अर्जाच्या अंडर. आनी आयज तेणेंच हो इनिशिएटीव घेवन हो विश म्हणून अर्जाच्या अंडर विश WISH तेजे फूल फॉर्म आसा तो वुमन इनिशिएटीव फॉर सेल्फ हेल्प. सो असो तेंच्यांनी एक हो युनीट स्टार्ट केलेलो आसा विश म्हणून. आनी तेज्या अंडर जितली ही बायलां आसा, ओके, जितली जाण ही बायलां आसा हांव पळयतालो तितलीशीं आसा, तांकां हांगा खंय तरी एक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला, एक लायवलीहूड करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला. आनी ही चडशे ते जे डील करता पळय ते विक्टीम ऑफ वायलेशन आसा पळय तेजे जे विक्टीम आसा पळय तांकां ते हांगा ट्राय करता हेल्प करपाक लागून. आनी तेजे लागून तेंच्यांनी जो सेटअप हांगा केल्लो आसा, तुमी हांगा
मशिनरी पळयता जी तेंच्यांनी हांगा सेटअप केली आसा ही फक्त तेंच्यांनी टिश्यू पेपर करपाक लागून तशी हांगा तेंची मशिनरी आसा ती फक्त टॉयलेट पेपर करपाक लागून तेवटेन मशिनरी आसा ती फक्त आमचे जे पेपर बॅग्स करपाक लागून सो अशी तेंच्यांनी हो सेटअप केलो आसा वयर तेंचो एक युनीट आसा थंयसर तेंच्यांनी सगळी पोती म्हणजे कपड्याची जे वेस्ट ते लोकां कडसून ते घेता आनी तेंची ती बॅग्स करून ते मार्केटाक विकता फायली केल्लेली आसा तेंच्यांनी मागीर मोबायल पॉच केल्लेले आसा फोल्डर्स केल्लेले आसा मागीर तेंच्यांनी आमकां लॅपटॉप बॅग्स केल्लेले आसा शॉल्स केल्लेले आसा अशे कितलेशे बरे बरे प्रॉडक्ट्स तेंच्यांनी तयार केल्ले आसा ह्या लोकांनी आनी थंयसर तेंची ही लायव्हलीहूड हे करपाक लागलेले आसा आनी ह्या लोकांक ते एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली आसा खंय तरी तांकां एक काम मेळ्ळेलें आसा आनी तांकां ती सॅलरी दिता सगळ्या लोकांक ती सॅलरी दिता त्या सॅलरीचेर ते आपलो फॅमिली आनी आपले जे आसा ते चलोवपाक शकतात आनी तेजे लागून तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी खरोच ताका एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी म्हणजे म्हाका वास्कोकार तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी म्हाका दिसता हांकां जर आमी फुडें व्हरपाक सोदतले आनी हेंच्या बद्दल जर आमकां मातशें तरी एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी तांकां खंय तरी प्रोत्साहन करपाक लागून म्हाका दिसता हे प्रॉडक्ट आमी विकते घेवपाची गरज आसा अरुण पांडे आसा तेजी आनी एक विजन आसा तेजेर हांव डिस्कस करतालो आतां जाल्यार म्हाका आतांच सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक दिल्लो आसा की आख्ख्या मुर्मगांवान जे पोती आसा वेस्ट जे आसा पळय तेजी ती पोती बॅग करपाची आमी जे पोती म्हणटा पळय पयलीं ताका नांवूच तेणें त्या प्रोजेक्टाक पोती दिल्लो आसा आनी सीएमान तो एग्री जाल्लो आसा आनी एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तो मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक दिल्लो आसा सो हांगा तो एक अंडर वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर तेंच्यांनी दिल्लो आसा आनी हे मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान काय सिलेक्ट केलेलें आसा एक पायलट प्रोजेक्ट करपाक लागून कित्याक टोटल प्लॅस्टीक फ्री करतले जाल्यार खंय तरी आमची कपड्याची बॅगां येवंक जाय आनी ताका ते पोती नांव दिवन तेंच्यांनी हे सगळे कडेन ते स्प्रेड करपाचें आसा सगळे कडेन शॉप्स घालपाचे आसा ते पोतयो ते विकपाचे आसा विकपाचे ना ओल्ड कपडे दी पोती घेवन चल हो तेंचो कन्सेप्ट आसा सो तांकां पयशांचें मतलब कांय ना हेच्या भितर फक्त कितें आसा प्लॅस्टीक फ्री करतले जाल्यार कितें तरी इनिशिएटीव घेवचे आनी हे इनिशिएटीव अर्जान घेतले आसा खरेंच ताका हांव वालोर दिता कित्याक ते प्रमाणे ते मनानसून इतलीं वर्सां कित्याक आमी भुरग्यापणानसून तेंच्या नांव आयकून जाणा आनी तांकां आयकपाक येयला की अर्ज म्हणून बरें काम करता आनी हे लोकांक जर आयज हे सर्वायव करूंक शकता जे चायल्ड एब्यूज केसीस आसता हे जे आमचे विक्टिम्स आसा तांकां खंय तरी कावन्सिलींग करपाक हे करपाक लागून जे तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलेले आसा कित्याक आतां हांगा तेंचो फूल टायम कावन्सिलींग सेंटर आसा तेंचे तशेंच तेंचे आमचे आनी वास्को कडेन तेंचे एक सेंटर आसा थंयसरूय तेंचे आसा फूल टायम लॉयर्स आसा सो सगळ्यांक ते सपोर्ट करता आनी सगळ्यांची केसीस जी आसा पळय ते हँडल करता